आता कितें जालें पळय, तुमी पळयलां आसतलें शेत हे शेतकारान इतलें कास्तीक काडून हे शेत रोयिल्लें आहा आनी हे शेत जावपा शेत हे न्हू, इट्स नॉट अ बॅरन लँड. आनी म्हाका एक अजाप दिसता की आमगेले MLAs खंय न्हिदलाय ते. आतां MLA आसून आमकां MLA नासलेले भाशेन आमी MLA कितें हिंचून काटाय, असले प्रॉब्लेम आसले तेणे सॉल्व करपा. पूण आयज हो लोक इतलो त्रासान पडला, रोयिल्लें शेत ते व्हरोंक सोदताय. इतली जमीन आहा, बॅरन लँड आहा, तुमी थिंक कराय कितें कोताय ते. पूण ही जमीन इतली रोवपाची फर्टायल लँड तुमी व्हरोंक सोदताय. आनी तुमी वयल्यान सांगता एग्रीकल्चर कराय. आतां म्हाका गव्हर्मेंटाक एकू क्वेश्चन आहा, तुमी डेव्हलपमेंट करून तुमी शेतान कितें आयकोताय, शेतांय डेव्हलपमेंट कोन्ना काय. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमकां कित्याक जाय, गरज ना आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा, एग्रीकल्चर मिनिस्टराचो. तो एग्रीकल्चर मिनिस्टराकय पडलेलो ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाकय पडलेलो ना. आनी हो लोक हिंगा बाबडो आपल्याला शेत हिंगा त्रास करून काटाय आनी हे आतां हिंगा बुलडोजर हाडले ते शेत हे करपाक. थिंगा आतां सायडीन ते काम करताय. आतां म्हाका खबर ना, आतां ते पयले फेन्सिंग करूंक सोदताय दिसता. आनी तेंकां अजून शेत तेणी घेवंक ना. येयना आसतना ते आतां शेतान काम करता. इट इज अ ट्रेसपास. वेन यू हॅव नॉट एक्वायर्ड द लँड, इट इज अ ट्रेसपास. बट ट्रेसपास काय तेंगे लेबर हिंगा काम करताय पळय, सायडीन हिंगा काम करताय, थिंगा बुलडोजर ते हॉटला कडेन थिंगाय काम करताय. आनी दे आर डुईंग दीस बाय फोर्स, इज अ ब्रूट फोर्स. आनी आतां तुमी कोवीड म्हणटाय हे करपा. आतां आमकां फोर्सान हिंगा येवचे पडले. वी वर एट होम ऑल दीस 6 months. तुमकां जालें बॅरन लँड गोंय जायते कडेन, थिंगा तुमी कितें कोत्ताय ते कराय. हे लोकांक जियोपा दियाय, नाल्यार तुमी हांकां लोकांक तुमी जिते मारतले. आनी हांव MLAक रिक्वेस्ट करता, नावेले MLA लुईजिन फालेरो, चीफ मिनिस्टराक सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, तुमी दिगंबर कित्याक उगी आहा तो नको. कित्याक दिगंबराक म्हाका असो फाटल्यान इंट्रस्ट आहा तेका लागून तो उगी आहा. आमगे शेत जायत वर्सां बाबतें आमचें शेत कोणा दिनाय. आमगे शेत आमकां जाय, आमचें पोट भरपा तें. कोण घेवपा सोदता? सुद्दां तें पयलीं कार केलो न्हू. तें घेवन ते सगळे येवन ते शेतान आसताय. आतां तेंगे मनीस येवन ते बाउंड्री बंद कोताय, आख्खें शेत बंद कोताय. रोयलो आहा म्हणल्यार ते बंद कोताय. पोल मारल्याय तिनी ते सायडीन पोल मारल्याय. आतां हिनी पोल घालून येता होंड माताय. आयकनाय कितें करपाचें. शेतकार तुमी पळयल्या, शेतां व्हरता ती तुमी सगळीं पळयल्या. आतां हांव सरकारा कडेन मागतां, हे शेत एक्वायर ते पेपरार केलें म्हणटा, ताका 20 वर्सां वयर जावन गेली. 20 वर्सां वयर जावन गेली, तुमी हाजें कांयच करूं ना. शेतकार अजून पर्यंत शेत रोयता, जाल्यार तुमी शेत कशें व्हरता? अरे तुमी व्हडल्या श्रीमंत मनशाची परत दिल्या मरे जागे एक्वायर केल्ले. दाबोळे एअरपोर्टा पार्किंगाक जागो एक्वायर केल्लो, तो तुमी रिटर्न केलो. कितले पयशे तुमकां भितरल्या मेळ्ळे खबर ना. वयर दोनापावला 15 दीस सुद्दां जावना, दोनापावला तुमी एका श्रीमंत मनशाचें जमीन परती दिली, एक्वायर केल्ली रस्त्या खातीर, ती परत दिली. जाल्यार हें शेत गरिबाचें कित्याक परत दिवपा जायना? अरे इल्लें गव्हर्मेंटा सरकाराक काळीज दवरा रे, इल्लें काळीज दवर, इल्ली काकलुटाय दवर, लोकांची काकूट करा. आनी आज कोवीड सिच्युएशन आहा, लोकांक पोटाना आनी तुमी लोकांच्या शेताचेर हल्लो करता. अरे दिसाक 4-5 लोक मरता. 300 केसी कोविडाच्यो आसा. 300 कोविड. तुमी लोकांक दिया मरे भलायकी. तुमी लोकांक शेतां घेवंक भोंवता ह्या टायमार. स्पिकरान सांगलें की जे रोयतात शेत तें आपूण केन्ना घेवपाना म्हणून BJPन सांगिल्लें. पयर जेन्ना प्रोटेस्ट जालो पळय लास्ट टायम आमी घेराव घातिल्लो तेन्ना सुद्दां तांणी सांगिल्लें तेन्ना की आमी शेतां रोयता जाल्यार ते घेवपाना म्हणून. अरे शेतां रोयता मरे, पिकिल्या पळय आतां आनी पीक काडटात आनी बुलडोजर हाडून आतां शेत काडूंक सोदता. हें कितें? अरे इल्ली काळीज आसा रे तुमकां सरकाराक? कितें आसा तुमकां कांयच ना सरकाराक. ह्या सिल्वा फ्रॉम नाविली बेलें आनी हांव एक सोशल वर्कर. हांव इतलें म्हणटा गव्हर्मेंट आमकां कित्याक हें खेळटा? कित्याक आमकां आख्खो गव्हर्मेंट शेतकारांक सबसिडी दिता, जाल्यार ही मुगे जमीन आहा ती मुगे गरिबांगे जमीन रोयन हाताय, आमचें पोट भरताय. केन्ना जाय जाल्यार आमी तांकां तांदूळ इंकत घेताय. जाल्यार गव्हर्मेंट आमगे जमीन आमी शेत खंय रोयतलीं? आमची माथ्यारी कित्याक चिंतना आमगे गव्हर्मेंट ती आमगे थोडी आहा. आमगे गोंय येतें 5-4 म्हणल्यार आख्ख्या गोंयांत सगळ्या संवसाराक गाजता. आनी आमगे जमीन आहा ती तुमी कितें व्हरोंक सोदताय? आनी भोंवून आमगे पोट रोयन खावपाचें आमी कितें घातलीं? आमी कितें घातलीं? हे गरिबांगे पोट कित्याक मारताय? तांकां बाबा आनी कसलें काम कोनाय, पूण तें आमगे काम करता. आमी गुरबाय एटलिस्ट तीं काम कोताय म्हूण तेमगे घोडसाण चोयना म्हणटाय तुमी कोताय म्हूण आमी जियेताय. आमी तेमचो पोट मारप न्हू. आमी कोनाय आमी बसून कटलांचे बसून जेवण सोदिताय. सगळें कटलांचे बसून मेळना, हें रोयन खाताय म्हणटरी आमचें पोट भरता, आमी जियेताय.